संसार तुका सांडी तरी हांव सांडचो ना तुका हर मनीस तुका करिताना तरी अनातूनय म्हाका हो संसार तुका सांडी तरी हांव सांडचो ना तुका हर मनीस तुका करिताना तरी अनातूनय म्हाका कुशींत आसतना हांवें तुका विसला हाताचेर या म्हज्या तुजें नांव लिखलां नांव तुजें लिखलां आवयचे कुशींत आसतना हांवें तुका विसला हाताचेर या म्हज्या तुजें नांव लिखलां नांव तुजें लिखलां हो संसार तुका सांडी तरी हांव सांडचो ना तुका हर मनीस तुका करिताना तरी अनातूनय म्हाका सांडीतकी एका वय नेणट्या बाळाक आपल्या आवय सांडी तरी हांव सांडी सोना हांव सांडी सोना सांडीतकी एका वय नेणट्या बाळाक आपल्या आवय सांडी तरी हांव सांडी सोना हांव सांडी सोना हो संसार तुका सांडी तरी हांव सांडचो ना तुका हर मनीस तुका करिताना तरी अनातूनय म्हाका hermoso, Jesumuso, trucar yang kasih.
आमचे घरी हात मोसो घर तुझं थंय रांदतो म्हाका भर अस्कथा पातकी हांव खंय वचूं ना म्हाका कोण दुसरो दूर सोम्या मोसो आसलो सोड तुका सांग सोम्या कोणाक धरूं When my way groweth drear, precious Lord, linger near. When my light is almost gone, hear my cry, hear my call, hold my hand lest I fall. Take my hand, precious Lord, lead me on. Precious Lord, take my hand, lead me on. Let me stand. I am tired, I'm weak, I'm worn. Through the storm, through the night, lead me on to the light. Take my hand, precious Lord, lead me on. Amen.
तुझी कापुळकीची अधिक
सृष्टीच्या तुझे नाव मोठे जाऊन तुझे राज आमकां येव तुझी खुशी सगळ्यात जाता तशी संसारांचा सजीस पडतलास आज आमकां दी आनी आमी तुजे सुखयाक शिका तशी आमची वार्ता वगोस आनी आमकां ताळेन पडून दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार नमान करिये कुटपेन बगले सुमी के संगता श्रेयामिद दोसदेम आणि सदैव पाव तुझे उत्सव येतो भगवती मरिये जवाची मई आम्हा पापी खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन नमान करिये कुटपेन बगले सुमी के संगता श्रेयामिद दोसदेम आणि सदैव पाव तुझे उत्सव येतो भगवती मरिये जवाची मई आम्हा पापी खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन नमान करिये कुटपेन बगले सुमी के संगता श्रेयामिद दोसदेम आणि सदैव पाव तुझे उत्सव येतो भगवती मरिये जवाची मई आम्हा पापी खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन नमान करिये कुटपेन बगले सुमी के संगता श्रेयामिद दोसदेम आणि सदैव पाव तुझे उत्सव येतो भगवती मरिये जवाची मई आम्हा पापी खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन नमान करिये कुटपेन बगले सुमी के संगता श्रेयामिद दोसदेम आणि सदैव पाव तुझे उत्सव येतो भगवती मरिये जवाची मई आम्हा पापी खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन नमान करिये कुटपेन बगले सुमी के संगता श्रेयामिद दोसदेम आणि सदैव पाव तुझे उत्सव येतो भगवती मरिये जवाची मई आम्हा पापी खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन नमान करिये कुटपेन बगले सुमी के संगता श्रेयामिद दोसदेम आणि सदैव पाव तुझे उत्सव येतो भगवती मरिये जवाची मई आम्हा पापी खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन नमान करिये कुटपेन बगले सुमी के संगता श्रेयामिद दोसदेम आणि सदैव पाव तुझे उत्सव येतो भगवती मरिये जवाची मई आम्हा पापी खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन नमान करिये कुटपेन बगले सुमी के संगता श्रेयामिद दोसदेम आणि सदैव पाव तुझे उत्सव येतो भगवती मरिये जवाची मई आम्हा पापी खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन नमान करिये कुटपेन बगले सुमी के संगता श्रेयामिद दोसदेम आणि सदैव पाव तुझे उत्सव येतो भगवती मरिये जवाची मई आम्हा पापी खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन महिमा बाबा आणि पुत्र आणि पवित्र आत्म्या शांती प्रसन्न सर्वता आमेन ये मोचा येसू आमची वार्ता आमकां बक्षी कोणाच्या पूजांतले आमकां निवार सोमे सत्या सरकान तुझी काकुटीची अधिक असल्या सर्वात कोण पार सस्ना सोविशे सर्वेस पोरांनी कालावर आणि निरंतर प्रकाश तिचे पांकर सस्ना सोविशे सर्वेस पोरांनी कालावर आणि निरंतर प्रकाश तिचे पांकर आमच्या बापा सगळींच्या तुझे नाव कोरी जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सदा जाता तशी संसारांत जावं आमचो दीस पडतो घास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची बदकां मुगोस आनी आमकां दांडेन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतल्यान काडनाका नमान मरिये कुटपेन बगले सुमी तुझे संगता श्रेयामिद दोसदेम आणि सदैव पाव तुझे उत्सव येतो भगवती मरिये देवाची मई आमकां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरिये कुटपेन बगले सुमी तुझे संगता श्रेयामिद दोसदेम आणि सदैव पाव तुझे उत्सव येतो भगवती मरिये देवाची मई आमकां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरिये कुटपेन बगले सुमी तुझे संगता श्रेयामिद दोसदेम आणि सदैव पाव तुझे उत्सव येतो भगवती मरिये देवाची मई आमकां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरिये कुटपेन बगले सुमी तुझे संगता श्रेयामिद
वितर तू सगळे आणि सगळे फॉर तुझ्या खुशी यांचेच महान गुरबेंडले सुमी तुझे संगता स्वयं वितर तू सगळे आणि सगळे फॉर तुझ्या खुशी यांचेच महान गुरबेंडले सुमी तुझे संगता स्वयं वितर तू सगळे आणि सगळे फॉर तुझ्या खुशी यांचेच महाले गुरपेन बरले सुमी तुझे संगता स्वयं वितर तू सगळे आणि सगळे फॉर तुझ्या खुशी यांचेच महाले गुरपेन बरले सुमी तुझे संगता स्वयं वितर तू सगळे आणि सगळे फॉर तुझ्या खुशी यांचेच महाले गुरपेन बरले सुमी तुझे संगता स्वयं वितर तू सगळे आणि सगळे फॉर तुझ्या खुशी यांचेच महाले गुरपेन बरले सुमी तुझे संगता स्वयं वितर तू सगळे आणि सगळे फॉर तुझ्या खुशी यांचेच महिमा आणि पुत्र आणि पवित्र आत्म्या ये मोजा येसू आमची पातका आमका मोक्षी येम कोणाच्या उच्चांतले आमका निवा सोमे सत्म्या सरकार तुझी कापडीची अधिक आसल्या सरकार मोठवाय ससना सोविशे सर्वे स्कोलाती कालागोय आणि निरंतर प्रकाश तिचे पंकज ससना सोविशे सर्वे स्कोलाती कालागोय आणि निरंतर प्रकाश तिचे पंकज समितीचं कृष्णारत्र आपल्या मायानुका प्राण सरिता आमची पातका मगोस आणि आमका ताणण्यात पडोवपी नाका वाईटांतले आमकां निवड महानरी गुरपेन बरले सुमितुझे संगता स्वयं वितर तू सगळे आणि सगळे फॉर तुझ्या खुशी यांचेच भगवंती मरिये देवाची माय आम पापयांका ते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन महानरी गुरपेन बरले सुमितुझे संगता स्वयं वितर तू सगळे आणि सगळे फॉर तुझ्या खुशी यांचेच भगवंती मरिये देवाची माय आम पापयांका ते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन महानरी गुरपेन बरले सुमितुझे संगता स्वयं वितर तू सगळे आणि सगळे फॉर तुझ्या खुशी यांचेच भगवंती मरिये देवाची माय आम पापयांका ते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन महानरी गुरपेन बरले सुमितुझे संगता स्वयं वितर तू सगळे आणि सगळे फॉर तुझ्या खुशी यांचेच भगवंती मरिये देवाची माय आम पापयांका ते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन महानरी गुरपेन बरले सुमितुझे संगता स्वयं वितर तू सगळे आणि सगळे फॉर तुझ्या खुशी यांचेच भगवंती मरिये देवाची माय आम पापयांका ते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन महानरी गुरपेन बरले सुमितुझे संगता स्वयं वितर तू सगळे आणि सगळे फॉर तुझ्या खुशी यांचेच भगवंती मरिये देवाची माय आम पापयांका ते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन महानरी गुरपेन बरले सुमितुझे संगता स्वयं वितर तू सगळे आणि सगळे फॉर तुझ्या खुशी यांचेच भगवंती मरिये देवाची माय आम पापयांका ते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन महानरी गुरपेन बरले सुमितुझे संगता स्वयं वितर तू सगळे आणि सगळे फॉर तुझ्या खुशी यांचेच भगवंती मरिये देवाची माय आम पापयांका ते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन महानरी गुरपेन बरले सुमितुझे संगता स्वयं वितर तू सगळे आणि सगळे फॉर तुझ्या खुशी यांचेच भगवंती मरिये देवाची माय आम पापयांका ते विनंती
जेजू कमी होती बरे देवाची माया आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रात्म्याक तुझा तुझा आणि सदा सर्वदा आमेन. मोजा जेजू आमची माता आमका बोशी कोणाच्या उद्यांले आमका निवार सोमे सम्या सरकार तुझी कापुर्तीची अधिक असल्या सरकार ओंकार सस्ना सोमेशेन सर्वेस पोरांती कालावर आणि निरंतर प्रकाश नीचे वांगय सस्ना सोमेशेन सर्वेस पोरांती कालावर आणि निरंतर प्रकाश नीचे वांगय अपरिचिते नाही आम्हाला जीवा अमृत आणि भरोशा तू आम्ही रमता आम्ही परदेशी येवीची बाळगा या तुझ्या मनात असता आजकाल उत्साहसन आम्ही तुझा प्रदान करता तर तो आमचे जे काय ते तुझे आपण तुझे गळे आमच्या वैवरती आणि या परदेशा उपरांत तुझ्या पुस्तकाचे सगळे फळ जेजू आमका लागले गेला याडी निमोळी लग्नवी अवतार करिये ख्रिस्ताच्या बसवण्या मौसमच्या खातीर बापान म्हजे सरसीन केल्लें सगळें म्हजे सरसीन केतले आनी म्हजे सरसीन केतल्यांक हांव केदींच पयस करिसो ना कित्याक हांव सर्गीत देव आयला म्हजी खुशी करूंक न्ही बगर म्हाका दाटेल्याची खुशी करूं आनी म्हाका दाटेल्याची खुशी ही ताणें म्हजे आदीन दिल्ल्यांतल्या एकल्या सैत हांवें होगडायनाय बगर निमाण्या दिसा तांकां हांवें जिवान सुटयचें म्हूण पुताक देखतेल्या आनी सतमारतेल्या प्रती एकल्याक सासणी जिवीत मेळाचें हीच म्हज्या बापाची खुशी आमी तांकां निमाण्या दिसा जिवान सुटयतलो. So
आनंदाच्या मिस्टर पहिल्या मिस्टरचं मेरी जोडची वाजता आमच्या वासरी शादशेला पवित्रसा तुझे राजा तुझी सगळं सजा तुझी संसाराचा आमचं करतो राजा संतादी आणि आमचे सुखेला खुशीता शांती भक्ता होस आणि आम्हाला बोलवू नका नमान बरी पेंडुले तुझे संगता श्रीयामितर तुमसदे आणि सदैव फॉर तुझे खुशीचे जेसू मुझे मर्यादाची माई हम आपल्या करते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या पर्यायाने नमान बरी पेंडुले तुझे संगता श्रीयामितर तुमसदे आणि सदैव फॉर तुझे खुशीचे जेसू मुझे मर्यादाची माई हम आपल्या करते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या पर्यायाने नमान बरी पेंडुले तुझे संगता श्रीयामितर तुमसदे आणि सदैव फॉर तुझे खुशीचे जेसू मुझे मर्यादाची माई हम आपल्या करते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या पर्यायाने नमान बरी पेंडुले तुझे संगता श्रीयामितर तुमसदे आणि सदैव फॉर तुझे खुशीचे जेसू मुझे मर्यादाची माई हम आपल्या करते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या पर्यायाने नमान बरी पेंडुले तुझे संगता श्रीयामितर तुमसदे आणि सदैव फॉर तुझे खुशीचे जेसू मुझे मर्यादाची माई हम आपल्या करते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या पर्यायाने नमान बरी पेंडुले तुझे संगता श्रीयामितर तुमसदे आणि सदैव फॉर तुझे खुशीचे जेसू मुझे मर्यादाची माई हम आपल्या करते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या पर्यायाने नमान बरी पेंडुले तुझे संगता श्रीयामितर तुमसदे आणि सदैव फॉर तुझे खुशीचे जेसू मुझे मर्यादाची माई हम आपल्या करते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या पर्यायाने नमान बरी पेंडुले तुझे संगता श्रीयामितर तुमसदे आणि सदैव फॉर तुझे खुशीचे जेसू मुझे मर्यादाची माई हम आपल्या करते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या पर्यायाने नमान बरी पेंडुले तुझे संगता श्रीयामितर तुमसदे आणि सदैव फॉर तुझे खुशीचे जेसू मुझे मर्यादाची माई हम आपल्या करते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या पर्यायाने नमान बरी पेंडुले तुझे संगता श्रीयामितर तुमसदे आणि सदैव फॉर तुझे खुशीचे जेसू मुझे मर्यादाची माई हम आपल्या करते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या पर्यायाने महिमा बापा आणि पुत्र आणि पवित्र आत्म्या जसा आधी तसा सदा आमेन Amen.
भगवती मरिया में हमको अपने आप तेरे अधिकार आता निम्शा समान ये तो पेंडरले सुमित जे संगता स्त्रियामित पुरुषदे अंशदेवी पॉल तुझे कुशते जेसु भगवती मरिया में हमको अपने आप तेरे अधिकार आता निम्शा समान ये तो पेंडरले सुमित जे संगता स्त्रियामित पुरुषदे अंशदेवी पॉल तुझे कुशते जेसु भगवती मरिया में हमको अपने आप तेरे अधिकार आता निम्शा समान ये तो पेंडरले सुमित जे संगता स्त्रियामित पुरुषदे अंशदेवी पॉल तुझे कुशते जेसु भगवती मरिया में हमको अपने आप तेरे अधिकार आता निम्शा समान ये तो पेंडरले सुमित जे संगता स्त्रियामित पुरुषदे अंशदेवी पॉल तुझे कुशते जेसु भगवती मरिया में हमको अपने आप तेरे अधिकार आता निम्शा महिमा बापा आणि पिता आणि पवित्र आत्म्या सदाई सदा ये मोजा येसु आमची पाता आमका मोक्षी येमोराच्या उजामे आमका निवार सोमे सत्या सरकार तुझी काकुटीची अधिकस आसल्या उसरदार सस्मासो विषे सर्वे स्कोरांनी कालावन आणि निरंतर प्रकाश तिचे फांगन सस्मासो विषे सर्वे स्कोरांनी कालावन आणि निरंतर प्रकाश तिचे फांगन Cristo mister powiedzmy mu auta moricie, a nie apostolancie jedynka. आमच्या पारदर्शकीच्या तुझे नाव पवित्र तुझे राजन कायम तुझे शीर्षक होता तुझे संसारांचा नमान मरे कुटुंबले तुझे संगता स्त्रियांत तुझे आणि सुदेव पॉट तुझे नमान मरे कुटुंबले तुझे संगता स्त्रियांत तुझे आणि सुदेव पॉट तुझे नमान मरे कुटुंबले तुझे संगता स्त्रियांत तुझे आणि सुदेव पॉट तुझे नमान मरे कुटुंबले तुझे संगता स्त्रियांत तुझे आणि सुदेव पॉट तुझे नमान मरे कुटुंबले तुझे संगता स्त्रियांत तुझे आणि सुदेव पॉट तुझे नमान मरे कुटुंबले तुझे संगता स्त्रियांत तुझे आणि सुदेव पॉट तुझे नमान मरे कुटुंबले तुझे संगता स्त्रियांत तुझे आणि सुदेव पॉट तुझे नमान मरे कुटुंबले तुझे संगता स्त्रियांत तुझे आणि सुदेव पॉट तुझे नमान मरे कुटुंबले तुझे संगता स्त्रियांत तुझे आणि सुदेव पॉट तुझे नमान मरे कुटुंबले तुझे संगता स्त्रियांत तुझे आणि सुदेव पॉट तुझे महिमा बापा आणि पिता आणि पवित्र आत्म्या
स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या कुशीचेंची नमामृत उत्पन्न बदलले सभी तुझे संस्था स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या कुशीचेंची नमामृत उत्पन्न बदलले सभी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या कुशीचेंची नमामृत उत्पन्न बदलले सभी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या कुशीचेंची
कृष्णाच्या बाप्पा हांव तुका भेटयता आमची आणि सगळ्या संसाराची कापड कर 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 आमची आणि सगळ्या संसाराची कापड कर
पशावमारी पाप आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशावमारी पाप आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशावमारी पाप आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशावमारी पाप आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशावमारी पाप आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशावमारी पाप आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशावमारी पाप आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशावमारी पाप आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशावमारी पाप आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. हे भगवंता देवा हे भगवंता भगवंता देवा, हे भगवंता आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. हे भगवंता देवा हे भगवंता भगवंता हे भगवंता आम्हाला आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. हे भगवंता देवा हे भगवंता भगवंता हे भगवंता आम्हाला आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. Sesnaşa baba, baba, हे भगवंताची आमच्या सगळ्या संसाराची सोयीसाठी पूर्ण आमच्या हक्काच्या आणि सगळ्या संसाराच्या हक्काच्या परिपूर्णापासून जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशावमारी पाप आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशावमारी पाप आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशावमारी पाप आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशावमारी पाप आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशावमारी पाप आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशावमारी पाप आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशावमारी पाप आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या
आमच्या दोघा सगळ्यांच्या तुझे नाव पवेसा तुझे रासम कायम तुझी खुशी सदा सदा तशी संसारासा आमचो दिसपडतो आसा संबंधी आणि आमी आमचे दिसलेल्या उचिता तशी आमची बदकां बघोस आणि आमकां दाडण्याक पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार भगवती मरे देवाची मये आमकां पियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन भगवती मरे देवाची मये आमकां पियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन भगवती मरे देवाची मये आमकां पियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन भगवती मरे देवाची मये आमकां पियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन भगवती मरे देवाची मये आमकां पियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन भगवती मरे देवाची मये आमकां पियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन भगवती मरे देवाची मये आमकां पियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन भगवती मरे देवाची मये आमकां पियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन भगवती मरे देवाची मये आमकां पियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन भगवती मरे देवाची मये आमकां पियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन Amen.
Amen.
देवती मरिये देवाची माय अभव्य कार्य विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या कडेन आमेन आमेन आमची पातका आमका बक्षी एमकोडाच्या मुजांतले आमका निवाड समे सम्या सर्गात तुझे काकृतीचे अधिकस आसल्या सर्गारोन पाय ससना सोविशी सर्वेश पराधिका लाभय आणि निरंतर प्रकाश तिचे पाकय ससना सोविशी सर्वेश पराधिका लाभय आणि निरंतर प्रकाश तिचे पाकय Amen.
आमचे बाप्पा सगळींच्या तुझे नाव पवित्र तुझे राज संपये तुझे खुशी जगात तशी संसारांचा आमचं पटवलं ग्रासा संपदे आणि आमचे सोया खुदा तुझ्या वातावरणात आणि आकाराने तुझ्या वाईटात ने आमका निवार नमान दे कृपेन बोले सुनिते संगता आश्रय मित्र तू सदैव मनसे भगवती मरिये देवाच्या माये आम्हा पाप्या करती विनंती कर आता आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन नमान दे कृपेन बोले सुनिते संगता आश्रय मित्र तू सदैव मनसे भगवती मरिये देवाच्या माये आम्हा पाप्या करती विनंती कर आता आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन नमान दे कृपेन बोले सुनिते संगता आश्रय मित्र तू सदैव मनसे भगवती मरिये देवाच्या माये आम्हा पाप्या करती विनंती कर आता आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन नमान दे कृपेन बोले सुनिते संगता आश्रय मित्र तू सदैव मनसे भगवती मरिये देवाच्या माये आम्हा पाप्या करती विनंती कर आता आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन नमान दे कृपेन बोले सुनिते संगता आश्रय मित्र तू सदैव मनसे भगवती मरिये देवाच्या माये आम्हा पाप्या करती विनंती कर आता आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन नमान दे कृपेन बोले सुनिते संगता आश्रय मित्र तू सदैव मनसे भगवती मरिये देवाच्या माये आम्हा पाप्या करती विनंती कर आता आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन नमान दे कृपेन बोले सुनिते संगता आश्रय मित्र तू सदैव मनसे भगवती मरिये देवाच्या माये आम्हा पाप्या करती विनंती कर आता आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन नमान दे कृपेन बोले सुनिते संगता आश्रय मित्र तू सदैव मनसे भगवती मरिये देवाच्या माये आम्हा पाप्या करती विनंती कर आता आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन नमान दे कृपेन बोले सुनिते संगता आश्रय मित्र तू सदैव मनसे भगवती मरिये देवाच्या माये आम्हा पाप्या करती विनंती कर आता आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन नमान दे कृपेन बोले सुनिते संगता आश्रय मित्र तू सदैव मनसे भगवती मरिये देवाच्या माये आम्हा पाप्या करती विनंती कर आता आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन बाबा नंदला कोई पवित्र सतान सदा सर्वदा आमेन हे मोच्या जेजू आमची पातका आमका बक्षी एम कोणाच्या उजाडले आमका निवा समे सत्या सर्गन तुझे कावळीचे हरिगस असल्या सर्गारोन पाय सस्ना सोविशे सर्वेस परावती कालावय आणि निरंतर प्रकाश तिचे पाकय सस्ना सोविशे सर्वेस परावती कालावय आणि निरंतर प्रकाश तिचे पाकय आमचे मोगाळ बैल मेरी ख्रिस्ती पिरेना तिका या संसारांत देवान एक देणे जावन धाडिल्लें जावन आसा आनी तिका एक मिसांव दिल्लें तिचें कुटाम यशस्वीपणान चलोवप आणि आज हांगासर आसली आमी समेस्ता पळयताली तिचे यशस्वीपण तिच्या कुटुंबांतय तिच्या भुरग्यांतय तिच्या नातरांतय आमकां झळकता वेल पेरेबिंबस आपल्या एका पौरान अशें म्हणटा की नमान तुका ये बनी आवयपण आवयक मेळटा तसले भाग ते दुसरे ना
येदोळ पडूनच ह्या संवसारांत आयलो ना शिवाय मांच्या गर्भांत जल्मान आसता. गोवाक एक बायल मेळात आनी एक काजार जाल्या. भावाक एक भयण मेळात, दुसरे जल्माल्या. पूण आमकां कोण आसा? एक आवय सांडून गेल्या आनी एक ती आमकां मेळची ना ह्या सगळ्या संवसारांत. आवय तिचे कुशेंत आमकां वावून घेता. रगत तिचे आटोवन आमकां पियोवन दिता. आवयक कोणाकच लक्ती करूंक जावचें ना. आवय ती एकलीच आमकां दुसरी मेळची ना. नमान तुका आवयपणा, तूं आसलेल्यान आज हांव आसा. नमान तुका ये बरी आवयपणा. आमच्या मुखार आमच्या मोगाळ मायेची निर्जीव कूड आसा. तिका आमी सगळे इश्टांनी आतां थँक्स म्हणाले. कित्याक म्हळ्यार तिणें तिच्या जबाबदारेन हर एका भुरग्याक तिणें यशस्वी केला. आनी हे आमी आतां पळोवन ताचे साक्षी जावन आसा. पूण आमच्या आवयक आमी कितें फाटीं दिवचें? त्या वेळार आमकां समेस्तांक बेजार जाता आनी आमची माय आमकांच बुजोवन म्हणटा की सर्गी पैंगता मरणनातल्या प्यासाच्या उंचो सोडून येऊन रावला दारा आपूण मोरच्या आपल्या गावा. दुपावा नाका नाम जाऊन तुका दोळ्यान तुमच्या बगर दादोस वेता घरा देवाच्या धावमोची धाव जुजमो जेजुसली राखून आसा. कुरो माका सुखी आदारल्या पातका सोन्या लेकी नाका कंकरी नाका दुपावा नाका ना जाऊन दुका दोळ्यान तुमच्या बगर दादोस वेता घरा देवाच्या. आणि हर एक मरण
आमकां जागृता की काही एक दीस मोडोवंक आसा तुवें त्या मोडणाक तयार करपाक जाय आनी बरी जिणी जीण जाय म्हणून आमकां सांगता आनी म्हणटा की भावा भयणी इश्टा मित्रांनो तयार रावा तुमच्या मरणाक एक दीस येतो देव आपयतो मोक्षाक संतोष सासना सासना दुपावानाका नांजावली दुका गोळ्यान तुमच्या बगार दादोस वेथा खरा तिच्या संस्कृतींनी पक्का आसात जाल्यार ती सर्वेच देव तिका माफी करून दी आनी सस्नाच्या सस्नाक सर्गेचे राज सूख तिका पाव करून दी म्हणून तिच्या कुटुंबादार आमी समेस्ता तिच्या आत्म्या खातीर आमी माफी मागून एक आमचे बापा तीन नंबर मध्ये एक नंबर पावटून दिवया आमचे बापा सगळ्यांच्या तुझे नाव पूजित जावं, तुझे राज संतायेत, तुझी खुशी सर्वात जावं, तशी संस्कारात जावं. आमचो दिसपट्टो राजा संपादी आणि आम्ही आमचे चुकलेल्या बक्षिसा तशा प्रेमात गावगस आणि आमकां ताळणे पडूं दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. तुझे सदांच त्या भितर तुमचे देव आमचे पोळचे खुशे जेजू बगले बगले रोशने मोठ्या खातीर बेकार आता तुझ्या मनाच्या कडेन आमेन. मागीर बगले बगले तुझे सदांच त्या भितर तुमचे देव आमचे पोळचे खुशे जेजू बगले बगले रोशने आमकां मोठ्या खातीर बेकार आता तुझ्या मनाच्या कडेन आमेन. मागीर बगले बगले तुझे सदांच त्या भितर तुमचे देव आमचे पोळचे खुशे जेजू बगले बगले रोशने आमकां मोठ्या खातीर बेकार आता तुझ्या मनाच्या कडेन आमेन. महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या आमची बाका आमकां बक्षी एनवडाच्या उजांतले आमकां निवार सोमे सत्या सडकन तुझी कावळीचे अधिकार आसल्या सरकारोबार सस्नाचो विशेष सर्वेश पोरावी तालामय आणि निरंतर प्रताप तिचे पांगय सस्नाचो विशेष सर्वेश पोरावी तालामय आणि निरंतर प्रकाश तिचे पांगय. आमची माय मोगाची माय अचूक उदास येतो तिसो मोग सदांच आमच्या काळजात उरतलो तिने आमकां गोपाल दवरून दुकां पुसून उजयल्ले ते दीस वायटा विघ्नांत राखून
मुझे मौका चेतुस दे मुझे मौका चेतुस दे
आणि नियाळो तिका शास्त्राचे सुख सर्गीचे राज आणि ती या संसारी असताना तिने पातळी मरी येसूची आवय या सरकाराचा तिका रकोन रावल्या तिचे कुटुंबाची मुगाची भाऊ बहिणी समेस्ता देवादेव झाली तिच्या तांच्या समेस्ताचे आत्मे तिका सर्गीच्या मेजार सर्गीच्या जेवणात तिका राखून रावल्यात आणि स्वाद करून असायचा कोणतेही सर्वस्व कसली तिच्या संसाराची फक्त असा जाल्यार ते मकसूदी म्हणून तिचे समेस्त भुरगे आता एक आमच्या बाप्पा 3 नमान मध्ये एक नमान बाप्पा भेटवून दिले आणि आम्ही आमचे चुकलेल्या बक्षिता जसे आमचे पातका बोगस आणि आमका तारणे पडत येऊ नका तर वाईटातल्या आमका निवार आपल्या भुरग्यांक आपल्या कुटुंबाच्या नातरांक कोणतुरांक एक दीस जेवण उणें केल्लें ना आपूण जाल्यार उपाशी रावून तिणें हर एकल्याक तांच्या रुची प्रमाणे तिणें रांदून वाडयलें तांचें पोट भरलें आणि या घरांत कोण आयल्यार कुटुंबादार आयल्यार शेजारी आयल्यार केन्नाय बुकेन फाटीं गेल्ली ना पूण आज तांव आमची माय ह्याच घरांत जेवणाक आसची ना आमकां दूख करता समेज तांची भूक सांबाळिल्ली आमची माय आज तांव कितें करताली म्हणून भुरगीं नातरां खेळोंक वचून फाटीं येता आसतना ती बरें करून रांदून वाडून तांकां राखून रावताली आनी पोश येवन तांकां ती वाडटाली
पूण आसता तीच ह्या घरांत जेवणाक ना पूण ती आमकां समेस्ताक बुजयता आनी म्हणटा की ह्या संवसारी आसतना हांवें पातयेल्ली म्हजी मोरी जेजूची आवय आमच्या समेस्तांची आवय ती सर्गाराजांत सर्गींच्या मेजार सर्व आंज्या बुडव्या सांगाता सर्व सरल्या आत्म्या सांगाता पातयेवच्या सक्कड सांत भक्ता सांगाता ती सर्गींच्या मेजार सर्गींचें जेवण तयार करून राखून रावल्या आनी ससनाच्या ससनाक हांव थंयसर दादोश आसतली तुमी कितेंय बेजार करनाकात म्हूण ती आमकां बुजयता आनी म्हणटा की 7 वर्सां आदी भुरगो आसतना सांजेर हांव खेळटालो शाळो पोरया खेळ आखेर कर तुरतान घरा येताना मायसो थाळो पडतालो मुझ्या काना मुझ्या तू ये वेगी राखून रावल्या तुका खंय आसाय तू ये मुझे लागी जेवण राखता तुका वर्सां सबार संगी दिसता आयलो पडोंक जालो काळो जिणयेर मुझ्या संवसारांतलो मुजो खेळतो अंतरलो सर्गी मायेचो ताळो आयकाता मुझ्या तू ये वेगी राखून रावल्या तुका खंय आसाय तू ये मुझे लागी जेवण राखता तुका जेवण राखता तुका जेवण राखता तुका हे आमच्या मायन ससनाच्या ससनाक सर्गींचें जेवण पावस मदीं म्हणून आमी आसले सर्तची भुरगीं नात्रां पोंतुरां शेजारी कुटुंबाची समेस्ता ताकरेत एक आमच्या बापा तीन नमान मडये भेटोवन दिवया आमच्या आमचो निस्पट ग्रास आसा खातीर आनी आमी आमचे सुटलेल्या पक्षीला तशें आमचे पातकां मुगोस आनी आमकां काडण्यात पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवाज नमान
नमान मरिये कृपे भरले सुविधे सगाता श्रेयवित तुझे आणि सदैव फॉलचे उसीचे जेजो भगवती मरिये देवाचे मये अमोठे कार्य कर आता आमच्या मरणाच्या कडे आमेन नमान मरिये कृपे भरले सुविधे सगाता श्रेयवित तुझे आणि सदैव फॉलचे उसीचे जेजो भगवती मरिये देवाचे मये अमोठे कार्य कर आता आमच्या मरणाच्या कडे आमेन नमान मरिये कृपे भरले सुविधे सगाता श्रेयवित तुझे आणि सदैव फॉलचे उसीचे जेजो भगवती मरिये देवाचे मये अमोठे कार्य कर आता आमच्या मरणाच्या कडे आमेन महिमा बाप्पा आणि पुत्र आणि पवित्र आत्म्या जसा आधी तसा आता आमची पातका आमका बक्षी एमगोडाच्या उजाडले आमका निवार समे सज्ञा सर्कल तुझे काकृतीचे अधिकस असल्या सर्वांवर पाय सत्साचो विषय सर्वेश्वरा देवा आणि नमस्कार तुझी मुलगी संतोष सध्या काळजान तशेंच दुखान तुझे समोर आसा आमच्या काळजान दास भूत करतात कित्याक म्हळ्यार आमची मान मेली भायर कि संसार सोडून तुझे सरशी आयल्या आणि तिचे मुख्य भाग आमी चिंतना एका तराची दादोसकाय आमकां भोगता कित्याक तिचे हांगासर हे संवसारी जिणेचे कश्ट तिचे आखेर जाले आनी आसचे एकत्र सासणाचे भाग सासणाचे सुख आणि आज आमच्या वडिलांच्या कष्ट दिसा तिचे मरण आमी विसरून आसा आणि कालच्या दिसा जेजूचे ल्हानपण सांतेच्या कष्टा दिसा सुन्या तुवें तिका आपणलें तुजे सरशी जीवित तिचे नाम 9 वर्सांनी 5 वर्साचे आणि त्या वर्सांनी ती भागी जिणी ती जियेल्या भक्तिमन जिणी ती जियेल्या मोगान ती सल्ल्या कष्ट जीवन तिने केला आणि त्या दिसांनी 11 जाणां भुरग्यांक व्हड करचें म्हळ्यार इतलें सुलाभ न्ही आसलें जाल्यार तिच्या तोंडाचेर एक केदाळाई हांसो आशिल्लो केदाळाई तृप्ती आसली आमच्या पयलीं ह्या घरांत आयले जाल्यार कुशेन दोळे गुंडावन संतोषान ती आमकां पळयताली आनी ताच्या केसड मापान सगळें तिच्या जिणेन मोगान तिच्या सर भुरग्यांक तिणें व्हड केलें तेच असो भक्तीपण आसून सदांय रजार म्हणून आमुरी सुख नासतना म्हणून
तिचे जीवन साधतली आणि त्या देखून सुम्यान जेसू ह्या कुटुंबात हांव तिच्या भुरग्यां पैकी दोगां आनी 11 पैकी दोगां तुझ्या सवेक तुवें आपयलें आनी तांणी तिच्या आवय बरी तिच्या बरे बरे अशें सिस्टर संध्या नियतन जॉन्सन आनी रुबी तुजी सेवा केल्या आनी करीत आसात तांकां तुवें बरें मार्गदर्शन केलें तिच्या मुखार आनी सर तिच्या भुरग्यांक प्रामाणीकपणान जिवंक कश्टान ती संतोष पावूंक तिणें शिकयलां आनी तांचें तें देव भिरांत आसा मोग आनी मैपास आसा आनी ती सर ह्या फिरगेंत संतोषान सेवा दितात क्रिस्तांव भावाडटात एक साक्ष जावन आसात एकामेकाक सुदारसून तिने जाय की भाऊ भयणी बरी ती जियेलां आनी त्या देखून सुम्या तुवें तांकां सांगात बसून की फावो केलां जावं तुका सुम्या अर्गां आनी होबळां जावं तुका सुम्या सन्मान आनी गौरव आज तुका आमी आदेवस म्हणटा आसतना तिणें शिकयल्लें शिकप दिल्लें लिसांव आनी तांणी तांच्या भुरग्यांनी नातरांनी तशें पंतुरांनी सदांच आपणावन तांचे जिणी संतोशाची कर म्हणून तुजे लागीं मागता हांव आनी तुजे लागीं विशेश करून आमी परत हांव सुम्या तिणें तिच्या उणेपणान जिणेंत कसलेय चड न केलां तर मनशा सैमा प्रमाणे तुज्या अपरिमीत मोगान आनी काकुतीन सुम्या तिका तूं बक्षी आनी आमकांय तूं बक्षी तुज्या बक्षण्यान ती आज सरीच्या दारांत पावली भितर सरून सुम्या हांव जावन सांग जिवंत जीव आनी जिवंतपण कोण म्हजेर हात येताली तो मेल्यार जिवंत आसतलो म्हणल्यार तुज्या उतरांचेर आमी पात येता लाजराच्या फोंडा लागीं उलयल्यो सुम्या रडलोय तूं आमची दुकान पसून काड आनी सदांच आमी भरवशान ह्या संवसारान जियेशें आमकां तूं फावो कर तिचेर घालची ती हर एक दिश्ट आमची मोगाची तशें भरवशाची जावं दी ती आमचे तावन पयस गेल्यारी आनी तसो वेळी आयलो सुम्या 9 वर्सांनी 5 वर्सां आसतना तिणें तुजे लागीं हेजेस दिसांना कर्नाटक आज आमच्या सिस्टराचे भाव 9.5 वर्सां सडली तिणें बरोबर चडलो तांकां बघता ताचे संगीत आतां 9 वर्सांनी 5 वर्सांची येयली आमची बायल सुम्या तुजे सरशी येवली तिका तूं सर्गीचें दार उक्तें घातलें आनी तिका सासणेचें सूख आमी मागता सासना सोबिशे सर्वेश Ani nirantar
सर्वेस्परा खाकुळतीन आमची मागणी ऐकून घे. तुझ्या साखरलीक आमच्या मायक मेरी क्रिस्टियन पेरेराच्या आत्म्याक या संसारातलो भायर सरून तुवें फरमायलाय. तिका सर्गीच्या सुखाक पावय. तुझ्या भक्ताचो संगात फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवी. बगाळ भावा बहिणीनो, आमची आवय ह्या मलगड्या घरांत सुमार 80 वर्सांतावन जीवन आसा. आमच्या बाबाच्या आणि मायच्या लग्नाच्या सुरवेर ती मेरला पदावंत आमच्या मलगड्या घरा आबाच्या घरांत थोडी वर्सां जियेल्ली. त्या उपरांत आमच्या बाबान हांगासर सामको एक असुरोसो उरलो घर बांदिल्लें. हें घर आतां तिसरें घर. तिसऱ्या घरांत ती आतां वस्ती करून आसली. आमी 11 जाणां भुरगीं. सट्टाचो जल्म ह्या स्थळार. आमकां आमच्या माय बाबान वापूरबायेन वाडयल्लें. कश्टांची तांची दोगांयची जिणी आमचे बसो तांची कुडूस तांणी जरयल्या आनी आमकां तांणी सुशेग दिल्यात. बाब 66 वर्सांच्या प्रायर सटलो जाल्यार 38 वर्सां जातात. त्या उपरांत ती सगळी आमची जबाबदारी आमच्या मायन घेतली आनी सट्टांची कशें एक कोबी सर त्याच्या पिलांक सांगात रावन धरतात तशें आमच्या मायन आमकां सांगात रावन धरलां. सगळ्या कुटुंबांक, बाबाच्या कुटुंबाक जावं दी, त्या मायच्या कुटुंबाक जावं दी, येतेल्यांक वतेल्यांक तांकां हांगासर बरो आसरो दिला. आमकां बरी देख तांणी दिल्या. देवास्पण शिकयलां, शिकप दिलां आनी आमकां जाय जाल्लें सगळें तांणी फावो केलां. बाबाच्या मरणान आमकां मस्त दूख भोगल्लें. पूण त्या वेळार संध्या नातली हांगा मरणाची खबर पावपाची जाल्यार तिका 8 दीस लागले. पूण हे फावटी कित्याक नशिबार प्रोविन्शियल सुपेरियर आनी बेतानी मेळाच्या सदस्यान तिका हांगा येवचें बरें पळयलां. व्हडली कंत आसली. हांव येवच्या पयलें म्हणजे विसांव जावन येवच्या पयलें मायक पळोवंक मेळटा की ना गी म्हणले तसली कमचेनी आसली. तांणी आमकां वो अवकाश कर दिला. त्या खातीर संध्याक तशें आमकां सगळी भाव भयणीक आमची व्हडली भयण मलगडी भयण देवादीन जाल्या. तिणें आमच्या मायची सेवा केल्या. तशें सट्टांनी हांगासर आसले आमच्या भावा भयणींनी सट्टांनी सेवा केल्या. तसो देवाक आमी अर्घ दिता, फकळाप दिता. आज आमकां दूख भोगता तरी आमकां एक दीस मरोंक आसा. आमची माय ह्या मरणाक वळख जाल्या, ह्या संवसारांतल्यान उतरल्या. ती बऱ्याक गेल्या, देवाक बगूंक गेल्या, तिचो शेवट जोडूंक गेल्या. त्या पासत आमी देवाक हगळशी अर्घां दिवया. इतले वर्सां आमच्या मायक आमच्या ताब्यान दिल्ल्या पासत मस्त कश्ट तिणें भोगले, तिची सेवाय केल्या. पूण आमकां एक व्हडली दादोसकाय इतली वर्सां देवान आमच्या मदें तिका दिला देखून आमी आज मागया आमच्या भयणीक, आमच्या मायक देव तिची कसलीय पथकां बगसो बाकी आसात जाल्यार ती तिका बगसो दी. सर्गीचे राज निरंतरी ससनाच्या आख्या नातल्या गांवांत देव तिका बिडार दिवं दी म्हण सगळो आमी मागया. सट्टांकी दूख भोगता व्हडलें कुटुंब आमचें. हांगासर मायची नातरां जावं दी, वणतुरां जावं दी, मागीर सगळें कुटुंब हांगासर आयलां आनी आमचो मोग दाखोवंक ती हांगासर सगळी एकठांय जाल्यात. ह्या व्हडल्या कुटुंबाक देव आशिर्वाद दिवं दी. आमकां सगळ्यांकी देव बुजोवन दी म्हणून बुजोवणेची उतरां हांव तुमच्या मुखार दवरतां. प्रार्थुया. खाकुळतीच्या बापा आनी सर बुजोवणेच्या देवा, तूं सासनीक मोगान आमची जतन करताय आनी मरणाचो काळोख जिविताच्या उजवाडान बदलताय. दुकान सुस्कारतल्या तुज्या साकरणीचेर प्रत्येक जावन तिच्या भुरग्यांचेर आनी तिच्या लक्षिला कुटुंबाचेर तुजें बेसांव घाल. जा तूं तांचो अस्रो आनी बरवसो आनी बळ ह्या दुखाच्या काळोखा आनी वळापातावण तुज्या मुखामळाच्या उजवाडाक आनी शांतीक आमकां उबार. तुज्या पुतान आमच्या सोम्यान आपूण मरोवन मरणाचो नाश केलो आनी पुनर्जीवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें. आमी ताचे शिदवशी कर आनी ह्या विनाशी जिविता उपरांत आमच्या दोळ्यांतली सर दुखां पुसून वेतेली. थंय आमच्या भयणी कडेन आमच्या मायक सांगाता आमकां तूं एकवटाय. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. ससना सोविशे
आम्ही आता व्हडा अभिमानान आमच्या मायक उपसन दिवया आणि तिका निमाण्या त्या अदेवस कार्याक मिसाक तशेंच सगळ्या कार्याक आमी अंतिम कार्याक हजर जावया आमी सुबेस्त आमी तिका उपसन दिवया. तू पावचे ते वेळी कार्य मोगाळ माय सुस्वागत मोगाळ तुझ्या वरू जेजू ताणे तुका पोसलो तुझे ससे कुसापुनी Ooh.
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा सोमोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसू देवादीन आमची मालगडी श्रीमती मेरी क्रिस्तीन एक अंतिम विदाई म्हणून आमी हांगासर जमल्या मागण्याच्या स्पिरितान ह्या मिसाच्या बलिदानान तिच्या पुताक फादर ग्रेगरी नातू फादर जॉन्सन आनी तांच्यो भयणी सैरीं दैरी कुटुंबादारां आसात दुखेस्त आसात तांकां आमी बुजयता देव बाप कितें आमकां बसयता ताच्या पुता जेजू क्रिस्त मारिफात तीस बसवणी ती जारी जातली म्हणलो बरो सोय तांकां आनी आमकां सुमेस्तां ह्या घडये लाभता ह्या बागी घडये आमी एकामेकाक धैर्य दिता आसतना आमच्या भयणीक ससनोचो विशेव मागया नितळ काळजान हें बलिदान भेटोवच्या खातीर आमची पदकां वळखून घेवया हांव पातकी देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सर्वसंतना मनान चिंतून तोंडान सारून वायटा दारून आनी वार चालून हांवें जायतीं पदकां केल्या ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो व्हड अपराध ह्या वचो भुरगे सदां संकार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो तुजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो आमेन सोमिया काकूळट सोमिया प्रार्थोया देवा आमच्या बापा तुझ्या गोपांत पातक्यांक मेळटा कंदीर
मेरी आमच्या बहिणीची कूड आज आम्ही भावपणाच्या मोगान मातयेक लायता, तर या विनाशी जिविताच्या बांदपासांतले तिका सोडून तुझ्या विंसलेल्या संगाती ससनाच्या सुखांत वांटो दी, आनी पुनर्जीवनपणाच्या दिसा कुडी आत्म्या सयत तुका रूप बगूंक पावय. आमच्या सोम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. सां पावलून रोमागारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, आमचे मदलो कोणूच आपणा खातीर म्हूण जियेना वा आपणा खातीर म्हूण मरना. आमी जियेता जाल्यार तें सोम्या खातीर, आमी मरता जाल्यार तें सोम्या खातीर. तशें आसता जियेल्यारी मेल्यारी आमी सोम्याचींच. कित्याक जिवंत आसलेल्यांचो आनी मेल्ल्यांचो आपूण सोमी जाय म्हूण क्रिस्त मेलो आनी जिवंत उठलो. आमकां सोमेस्तांक देवाचे निती सद्रे उजीर जरतेक रावूंक आसतलें, लेख दिवचें पडटलें. देवाचें उतर हें. देवाची वडोपकार. Hallelujah.
सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो माथेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता लोकांचो जुमो पळोवन जेजू दोंगरार सोडलो थंय तो बसून आसता ताचे सीस ताचे चडशी आयिल्ले तो वळू तांचे लागीं उलोवन हे परी तो शिकोवंक लागलो आपूण दुर्बळी म्हूण जाणा आसात ती कितली बागी सर्गीचे राज तांचे रुदान करता ती कितली बागी देव तांकां बुजयतलो सादी बळी कितली बागी पृथ्वी जातली तांचे दायज देवाची खुशी करून बुकेतात आनी तान येता ती कितली बागी ती दादोशी जातली दया दाखयता ती कितली बागी तांकां दया मेळटली नितळ मोनाची कितली बागी देव तांकां पळोवंक मेळटलो समाधान हाडूंक वावुरता ती कितली बागी तांकां देवाची भुरगीं म्हणटले निती पासत दगदनी बगतात ती कितली बागी सर्गीचे राज तांचे म्हजे पासो तुमकां अकमान सोसूंक दगदनी बगोवंक आनी सर तराची गडपां करून तुमचेर आड उलयता तें आयकूंक मेळा जाल्यार तुमी कितली बागी संतोषानी उल्हास पावा कित्याक सर्गराजांत यथेश्ट प्रतिफळ तुमकां तयार आसा देवाचे उतार हे आमी जियेल्यारी सोमयाची मेल्यारी सोमयाची जिवंत क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाळ भवनो आनी भयणीनो प्रत्येक जावन ह्या आमच्या भयणीच्या मोन्ना थंय दुखेस जाल्ल्या तिच्या कुटुंबादारानो मोगाच्यानो आमी जियेल्यारी सोमयाची मेल्यारी सोमयाची आमचे सगळे जिवीत सोमयाचे आज आपणाचे जिवीत सोमया खातीर जियोवन ह्या संवसारी जिविताक आखेर करून सर्गी सोमया सांगता जियोवच्याक फुडें सरलेल्या आमच्या भयण मेरी पिरेरा तिच्या निर्जीव कुडी बोवारी ह्या देवा मंदिरांत आमी सांगता आसा तिच्या जिविताचेर नदर घालतना म्हज्या मतीक उडासाक आयिल्लें ते एक काल्पनीक गडीत हांवें वाचल्लें मोगाचें देवान हो संवसार रचलो 6 दिसांनी देवाचें काम संपलें आनी 6व्या दिसाकय देव काळोख पडलो खंय पृथ्वेचेर पूण देवाचें काम स्त्रियेक रस्ते मुग्धोनांतलें खंय आनी तो वळू देवदूत देवा मुखार उबो जालो खंय आनी देवाक विचारता खंय सगळें तुवें आखेर केलें स्त्रियेक रचून आनीकी तुजें जावना गे आनी तो वळ देवदूताक जबाब दिवन म्हणालो खंय ना हांवें सडीत गामान तिका दिवंक आसा नाजूक तरान तिका हांवें रचूंक आसा आनी तो वळू परत देवदूत म्हणालो खंय कित्याक तितले नाजूक तरान तुवें तिका रचूंक जाय कित्याक सडीत वेळ तिका दिवंक जाय आनी तो वळू परत देव तिका म्हणालो ताका म्हणालो खंय देवदूताक ना तिने ह्या संवसारांत विविध पात्र तिने खेळोंक आसात आनी त्या देखून तिका हांवें नाजूक तरान रचूंक जाय आनी तो वळ परत देवदूत विजमी जावन म्हणालो खंय कसले पात्र तिने खेळोंक आसात आनी देव म्हणालो खंय तिने एक दूज जावन जल्मोंक आसा एक भयण जावन वाडोवंक आसा एक पतीन जावन एकल्याचो हात धरूंक आसा एक आवय जावन भुरग्या बाळांक वागोवंक आसा एक आजी जावन नात्रांक तिने मार्गदर्शन दिवंक आसा आनी अशें तिचें जिवीत एक विचित्र जावन आसा परत देवदूताक आश्चर्य वा विस्मी जालो खंय आनी म्हणालो खंय देवा कडेन वैगी इतले पात्र खेळोंक आसात आनी परत देव म्हणालो खंय वय तिका आसिया म्हळ्यार आसूंक जायना रडया म्हूण बगतना रडूंक जायना तसलें तिचें जिवीत आनी त्या देखून हांवें तिका नाजूक तरान रचूंक जाय आनी तो वळू देवदूत देवाक म्हणालो खंय अद्भुत तुजे रसान मोगाळ भवन आनी भयणीनो एक स्त्री एक आवय तिचें जिवीत एक वर्तें आनी आज आमचे समकर निर्जीव जावन आसा एक धूव जावन जल्माल्ली एक भयण जावन वाडल्ली एक पतीन जावन सांगात दिल्ली एक आवय जावन भुरग्या बाळांक वागयल्ली एक आजी जावन नात्रांक मोग आनी मायपास मार्गदर्शन दिल्ली आज आमचे मुखार निर्जीव जावन ह्या पेटयेन ती आसा मोगाचें पूण आज तिका तिच्या कानांत एक ताळो आयकता
बऱ्या आनी पातेनीच्या साकरा ल्हान संगतीनी तूं विश्वासी जालोय आतां व्हड संगतीची जबाबदारी हांव तुका दितां ये तुज्या दनियाच्या संतोषांत वांटेली जा आज खंडीत ती उतरां तिका लागू जातात ती उतरां तिच्या कानांत परत परत देव तिका सांगची आयकतलो आनी खंडीत आज तिका सर्गी व्हड जबाबदारी सगळ्या मनशा कुळा खातीर मागची देवाच्या राजांत देवा सांगता आसच्या खातीर देवान उभारन वेला मोगाचें न्हू आमी आयकल्ल्या देवाच्या उतराचेर प्रत्येक जावन आयच्या वांजेलाचेर आमी नदर घाली जाल्यार 8 बागीपणा विशयान आमी आयकलें एक बागेवनपणाचें जिवीत हे वांजेल ह्या भयणीच्या मेरी पिरेरा तिच्या जिविताचेर नियाळ करतना म्हज्या मतीक पयलीं आयिल्लो वांजेल वस्तू मोगाचें न्हू कित्याक तिचें जिवीत 8 बागीपणाचें खंडीत जावन आसलें आमी तें वळखत हांव ह्याच वाड्यांत जियेल्लो आतां आमचो वाडो विंगड विंगड तरी आमी त्याच वाड्यांत आसलो एक अपूर्वेची व्यक्ती ती देवबिरांतीन वाडल्ली सादी बोळी तिचें जिवीत जावन आसलें देवाची खुशी कितें तें करूंक तिच्या कुटुंबांत सदांच ती मुखार सरली हेरांत दाखयल्ली स्त्री नितळ मोनाची ती त्या देखून वर्तित्री आनी खंडीत देवाक मेळोवंक देवाक पळोवंक ती आशेतेली समाधाना खातीर वावुरतेली आनी अशें जायते तिणें तिचे खातीर न्हय बदलाक तिच्या कुटुंबा खातीर ती जियेला जायतो त्याग साक्रिफीस तिणें केला आनी आज खंडीत त्या तिच्या बऱ्या जिविताक त्या तिच्या बागेवनपणाच्या जिविताक त्या देखून आज ह्या कुटुंबांत हांव दोगां तिचीं भुरगीं देव आपोवण्याक पाळो दिवन एक याजाक धर्म भयण जाल्यान नात्रां देवाच्या सेवेक तिचें बायसन गेल्यान आनी त्या देखून आज खंडीत ती बागी तिचें जिवीत व्हरतें आनी त्या देखून हांवें म्हळें आज तिका ती उतरां बऱ्या आनी पातेनीच्या साकरा ल्हान संगतीनी तूं विश्वासी जाली व्हड संगतीची जबाबदारी हांव तुका दितां हे तुज्या दनियाच्या संतोषान वांटेली जा आज त्या दनियाच्या जिवीत दिल्ल्या त्या दनियाच्या संतोषान वांटेली जावंक आज ती फुडें सरल्या एक अपूर्वेचें एक सोबीत जिवीत ह्या संवसारांत जियेवन आनी त्या जिविताक बायसन गेल्या मोगाळ भवनो आनी भयणीनो आनी आज खंडीत आज तिचें जिवीत आमकां सगळ्यांक एक आदर्श जावन आसा मोगाळ भवनो आनी भयणीनो आनी त्या देखून आज तिच्या जिविताचेर आमी नदर घालतना तिचे तावन आमचें जिवीत एक बरें बांदून हाडूंक आमी शिका जाय जाल्लें जायत्यो संगती आज आमचे मुखारी आसात मोगाळ भवनो आनी भयणीनो देवान तिका एक लांब आवक 90 आनी 5 वर्सांचें जिवीत ह्या संवसारांत दिल्लें मोगाचें न्हू पवित्र पुस्तकांत कीर्तन 90 आनी 1 वाक्य 6 म्हणटा हांव तांकां लांब आवक दिवन संतुश्टी करतलो आनी तिका आनी हांव ससणेक विशय वा सोडवून हांव ससणीक सोडवून हांव लाभयतलो पवित्र पुस्तकाची उतरां म्हणटात त्या देखून देवान तिका लांब आवक दिवन ह्या संवसारी तिचें जिवीत संतुश्टी केलां कित्याक एक बागेवनपणाचें एक पवित्र जिवीत ती जियेल्ली मोगाचें ह्या संवसारांत आनी त्या देखून सांबावलान फिलिपिकारांक बरयल्या पत्रांतली अध्याय 1 आमी वाचपा उतरां उडासा काडलीं जाल्यार म्हाका जियोवचें म्हळ्यार सोमी मोरचो म्हळ्यार फायदो आज खंडीत ती सोमिया खातीर जियेल्या आनी एक अपूर्वेचें जिवीत सगळें सोमयाक समर्पण करून ती जियेल्या एक नितळ निर्मळ जिवीत ती जियेल्या मोगाचें न्हू आनी त्या देखून आज मरण तिका लुकसाण न्हय मरण एक तिका फायदो कित्याक आज संपूर्ण तरान सोमया सांगाता एकवटल्या सोमया सांगाता जियोवच्याक त्या सर्गीच्या घरा ती भितर सरल्या मोगाचें न्हू आनी थंय तावन आमचे खातीर मागोवन धाडटा त्या देखून आयचें पयलें वाचापी आमी आयकलें तेंत म्हणटा आमी जियेल्यार सोमयाची मेल्यारी सोमयाची आमी सदांच आमचें जिवीत सोमया खातीर ह्या संवसारांत आसूं दी ह्या संवसारा उपरांत जावं दी आमचें जिवीत सोमयाचें त्या देखून ही भयण सगळें तिचें जिवीत सोमया खातीर जियेल्या आनी आतां सोमया सांगता जियोवच्याक ती फुडें गेल्या आनी त्या देखून आज आमकां एक समाधान कितें म्हळ्यार आमची भयण खंयी वचना आमची भयण देवा घरा गेल्या देवा सांगता जियोवच्याक देवा घरांत आसच्या खातीर गेल्या आज आमी उलयल्लीं उतरां तिका आयकनात मोगाचें न्हू पूण आज आमी तिचे विशयांत बरें उलयतना बरें सांगचें तें तिचे खातीर न्हय बगार आमचे खातीर एकल्या खातीर त्या देखून मरण
आमचे मुखार अशी एक निर्जीव कूड आमकां एक लिसांव दिवच्या आमचे संवसारी पैन आमी बऱ्यान करच्या खातीर जुबलेवाचे वरास आनी आमी नियाल्गोचो विशयी बरुवशाची यात्रेका आमी बरुवशाची यात्रेका जावन फुडें वेताना देवाच्या राजधाकुशी आमची पावलां आमी काडटा आसतना ह्या भयणीचें जिवीत आमकां एकल्याक एक आदर्श जावन आसा मोगाचें न्हू तरी पूण आज तिच्या विशयान उलयले उतरां एक दीस आमच्या विशयान ती हांगासर आमी निर्जीव जावन आसल्या वेळार ती आयकूंक मेळा जाय म्हणली ती आशा आमचें तें आसा जाय आनी त्या देखून एक बरें जिवीत एक भाग्यवन जिवीत एक पवित्र जिवीत जिवंक म्हाका आनी तुमकां आमकां हर एकल्याक आपोवणें आसा तर तसो सोमी जेजू क्रिस्त आपूण जिवनपण आनी जिवीत म्हणलो आमकांय ह्या संवसारांत जियेताना ताच्या त्या पुना जिवनपणाचेर बरोवसो दवरून एक भाग्यवंतपणाचें भागीपणाचें जिवीत आमी जियोंक आमकां आदार दिवं दी कृपा दिवं दी आनी ताचो प्रतिफल जावन एक दिसा सरगार ह्या भयणी सांगता आमकांय जियोवचें भाग तो सोमी फावो करून दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आज आमचे खातीर आमी मागया आनी तिच्या आत्म्या खातीर मागया आमेन. Pansangko Semburu. म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात बलिदान आपल्या महिमेक आमच्या आनी पवित्र सभेच्या दाबाक
सरस्वर म्हणून घेऊ. दयाळ बापा, आज आमी मातयेक लायता त्या आमच्या भयणी मेरी पासत औपचारीकपणाचो यज्ञ आमी तुका भेटयता. ताच्या आत्म्यान तिच्या आत्म्यांत कसलेंय पदकाचें कत उरलां जाल्यार दयाळपणी तें धुवन काड आनी तुजें सूख बगूंक तिका व्हर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमेन. सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. बरे अशें आमी करून पावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पोद्वेदरांनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. तो संवसाराचें तारण, मनशा कुळाचें जिवीत, मेल्ल्यांचें पुनर्जीवनपण, ताचे उदेशीं देवदूत तुका प्रणिपात करतात आनी तुजे मुखार सासनाक संतोसतात. तांचे संगती आमचे ताळे मेळोवन निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Holy, 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 Barbaraso, सर्वेस्पर तू, सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान. सगळी तुका सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय जय. सगळी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पोवची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक काराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावडतासो गुटू परगटुया. तुझ्या पुनर्जीवन पोनावरवी तुवें आमकां सोडलाय सोमिया. संसाराच्या सोडवणारा आमची बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण
आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या भाग्यवान बापा, पिटर पावल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. सर्वेस्परा तुज्या साकरनी मेरी क्रिस्तिनाची काकुळत कर. तिका ह्या संवसारांतली तुवें आपोवन व्हेली. जशी पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बराबर ती मेली, तशीच ताचे बराबर ती पुणार जिवंत जावं. पुनर्जिवंतपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अंकुवार मोरये देवाचे माये सांगाती, भगवंत धर्मदूता, भगवंत जुजे, भगवंत राखणें दोतू आनी सर्व काळी तुका मानवरल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सोडूनदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दिर्घेवन म्हणया. आमचो बाबा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझे कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशें आमची पथकां बगस आनी आमकां ताळण्यांत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बोरवोशान नत्रे केल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळटीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मता म्हणली, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुमची येतान राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवय आसो. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शेळी संसाराचे पाप काढते, आमची जागृत देवाची शेळी संसाराचे पाप काढते, आमची जागृत देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढले, आमकां शांती दी. देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाका पयल्यान ती सुभागी. तुझ्या भितर म्हाका पावून पूण तुज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली. ಈಗ ಪರಮಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಸಮಯ. ಕ್ರೈಸ್ತ ಬಾಂಧವರು ಮಾತ್ರ ಪರಮಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದರಿಂದ ಇತರ ಬಾಂಧವರು ಪರಮಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕರಿಸಬಾರದೆಂದು
ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ, ತಾವು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿ भक्तीಯಿಂದ प्रार्थಿಸುವುದು. आता कुमगार सेवसो वेळ 12 जाग्यांनी कुमगार वांटल्यात तुम्ही शिस्तेन येवन कुमगार सेवसो आनी सहकार दिवचो.
पोरातीता देव तू सदैव काकूत मागता झडते मुझ्या रक्ता भोगोस मागता सोमिया पालका मोची भोगो राजा तुझा घेऊ सर्गी लाभोय सुंदो भोगोस मागता सोमिया पालका मोची भोगो राजा तुझा घेऊ सर्गी लाभोय सुंदो प्रार्थुया सर्व पदवेदार देवा मेरी आमची बहीण या संवसाराक अंतरून गेली आमी आतां भेटयलेल्या जेजूच्या बलिदाना वरवीं तिका सर्वपातकांतले निवारून नितळ कर आनी पुनर्जिवनपणाचो संतोष सासणाक भोगूंक व्हर उपकार आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी आमेन. दयकन बसात. देवादीन आमची बहीण मेरी क्रिस्टीन पेरेराक फिरगस कुटुंबा तर्फेन विगार बापांच्या म्हज्या आनी फिरगस कुटुंबाचे नांवी सासन विशयो मागता तशेंच दुखेस कुटुंबाक आमी बुजवण पटयता आनी मागण्याचो आदार बसयता. आमच्या बहिणीच्या आत्म्या खातीर शांती मागून हे मिसाचे बलिदान भेटयल्ले आमचे मोगाळ गोळी बाप अदीक मानादीक दोतोर पीटर पाऊल सल्डाना हांचो उपकार बावडटा. विगाराच्या नांवी म्हज्या नांवी आनी फिरगस कुटुंबाचे नांवी तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. मिसान सा भेटवणी केल्ल्या सर याजकांचो वांटेली जाल्यार सर धर्म भयण्यांचो मिसान भाग घेवन आमच्या भयणीक अंतीम आदेवस मागूंक आयिल्ल्या सर्वांचो फिरगस घरांचो सरितीनी मांडवळ करूंक कुमो केल्ल्या फिरगस उपाध्यक्ष आर्थर डिसोजा कार्यदर्शी डॅफ्नी लुईस आयोगाचो संचालक एलरॉय सल्डाना आनी सर समितीच्या संद्यांचो गायन पंगडाचो उपकार बावडटा आनी देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या भयणीच्या आत्म्या खातीर 7व्या दिसाचे मीस येता त्या सोमारा 6 तारीखेर 11:30 वरां दवरला.
मिसान भाग घेवन तिजे पासून मागूंक कुटुंबाच्यांनी तुमकां मोगाचे आपोवणें दिलां. जर तुमी कोणी भयणीच्या निर्जीव कुडीचेर दिश्ट घालूंक ना तर हांगासर इगर्जेन मरणाचे रीस समतस दोनी बगले कुशीच्यांनी उजव्याक आनी दाव्या कुशीतावन तुमी येवन मरणाचे दिश्ट घालन मदगात तावन तुमी भायर वेचे. ह्या दिशेन तुमचो सहकार आशेता. आतां देवादीन आमच्या भयणीक श्रद्धांजली पाठोवंक फुडें येता मानेस्त जेम्स लुईस, उपरांत कुटुंबातर्फेन सर्वांचो उपकार बावडटा श्रीमती रविना वास आनी तशेंच मानादीक बाब ग्रेगरी पिरेरा. आतां मानेस्त जेम्स लुईस श्रद्धांजली भेटयतले. म्हजें झुज हांव झुजलां, शेवट पर्यंत म्हजी धांव हांव धांवलां, म्हजो भावार्थ हांवें सांबाळ्ळा. सांपावलान तिमोथेक बरयलेल्या दुसऱ्या पत्रांतले उतरां संगी देवादीन श्रीमती मेरी क्रिस्तीन पिरेरा हिका श्रद्धांजली मागोवन तिच्या दुखेस्त कुटुंबाक बुजोवन पाठोवंक हांव हांगासर उबो आसां. आमची भयण श्रीमती मेरी क्रिस्तीन पिरेरा ती पोर मंगळार दीस दनपारां ह्या संवसाराचें पयन संपवन सर्गराज कुशीन तिणें पावलां काडलीं. 9 आनी 5 वर्सांची माया मोगाची भावार्थाची जेजूक मन वल्ली जिणी तिणें संपयली आनी मोगाचें भावार्थाचें वर्तें दायज ती आमकां सोडून गेली. 1931 इसवेच्या मार्च म्हयन्याच्या 28 तारखेर आमच्या भयणीन आल्ली पदे पिरगेजींत एका दुबळ्या कुटुंबांत जल्म घेतलो. 1948 1948 वर्साच्या एप्रिल म्हयन्याच्या 8 तारखेर तिचें लग्न मेरला पदव तवळ उमजो फिरगेजेच्या देवादीन जाकोब पिरेरा लागीं जालें. बाबया म्हणून तो नांव वाडलोलो सकड ताका तशेंच वळखताले. थोड्या वर्सां उपरांत तांचे कुटुंब उमजो फिरगेजेच्या बाडूर वाड्यांत वस्ती करूंक लागले. ह्या कुटुंबाक देवान 11 भुरग्यांचे देणे फावो केल्ले. तांणी भूंय गळोवन कश्टांनी तांचे कुटुंब वगयल्ले. कितले कश्ट आसल्यारय सकड भुरग्यांक बरें शिकप ताणें दिल्लें. तिच्या कुटुंबांत देवबिरांत विशेश तरान आशिल्ली. तिका आनी तिच्या कुटुंबाक देवाचें विशेश भक्त आशिल्ले वरवीं मागण्याच्या ह्या कुटुंबांत तावन बाप ग्रेगरी पिरेरा तिचो पूत, भयण संध्या तिची धूव, तशेंच बाप जॉन्सन पिरेरा तिचो नातू आनी भयण रुबी तिची नात देवाच्या शेतांत सेवा दिवंक पावल्यांत. जर तर हें सादें जालां फकत तिच्या कश्टी जिणे मारिफात एक आदर्श पतीन जावन सुमेचेर भावार्थ दवरून कुटुंबृता केल्ल्यान. पवित्र पुस्तकांतल्यो मुन्यो 31 वाक्य 28 अशें म्हणटा, तिची भुरगीं उरतात आनी तिका भागी म्हणटात. एक आदर्श पतीन जावन एक मोगाळ आवय जावन तिणें जियेली जिणी खंडी जावन देवाक मेसवली आसा आनी ती खंडीत भागी. हाका साक्ष तिची 11 जाणां भुरगीं, 31 नत्रां आनी 29 पुणतुरां. तिची लांब जिवीत एक सादेपणाचें, कालतेपणाचें आनी सेवेचें काणी. कुटुंबाक मात न्हय, हर एका व्यक्तीक तिचें मोगाचें दार सदांच उक्तें आसतलें. तिचें उक्तें मौन उदारपण हर एकल्यान आमी देखलां आनी साकलां. हें आमी सदांच उडासाक दवरतले. सा पावलान फिलिपेकारांक बरयल्या पत्रांतलें अध्याय 1 वाक्य 3 अशें म्हणटा, हर एक फावटी तुमचो उडास काडटना तुमचे पासत देवाक हांव अर्घ दितां. आज आमी देवाक अर्घ दिवंक फावो. देवान तिचे मारिफात आमकां दिल्ल्या बरेपणाक आमच्या पवित्र सभेक तिचे तोंड लाभिल्ल्या देण्या पासत. राष्ट्रकवी रवींद्रनाथ टागोरान सांगचे प्रमाणे मरण दिवो पालवयना बगर पांत्याच्या उजवडा भशेन परत पेडटा.
मोगाच्या देवादेन मेरी क्रिस्तीन पेरेराच्या भुरग्यानो कुटुंबाच्यानो तुमची आवय तुमकां अंतरल्या जावंक पुरो पूण तिणें पेटयिल्लो भवार्थाचो उजवाड तुमच्या कुटुंबांत सदांच पेटून आसतलो. बाब ग्रेगरी, बाब जॉन्सन, भयण संध्या, भयण रुबी हांच्या सेवेंत उजवाड सदांच आमच्या पवित्र सभेंत जिवोसो उरतलो. तिच्या उतार प्रायर तुमी दाखयिल्ली उर्बा केल्ली साखरे विशेष निमाण्या थोड्या वर्सांनी ती संपूर्ण रितीन हांतोरणार आसतना तिची सेवा केल्ली तिची धूव श्रीमती पावलीन टिचर आनी कुटुंबाक. तशेंच हर एक दीस तिचे जतन घेवन तिका बऱ्या रितीन पळयल्या तिच्या सोर भुरग्यांक देव खंडीत 100 वाट्यांनी बेसांव दितालो. तुमच्या आवयच्या मरणांत रितो जाल्लो जागो आमचो सोमी खंडीत भरती करतलो आनी तुमच्या कुटुंबाक एक बरी आवय दिवन तुमचे कुटुंब आशिर्वाद केल्लो सोमी देव तुमकां बुजोवन दिवं दी म्हणून ह्या वेळार हांव मागतां. ह्या संवसारी तुमच्या आवयक आपुरबायचें जिवीत देवान फोव केल्लो आनी तसो सर्गी ताच्या गोपांत सदांच तिका सांबाळटलो म्हणून हांगा जर आजार आसल्या सर्वांच्या नांवे मागता आनी ही मोगाची श्रद्धांजली अर्पिता. आतां आमी सोर तिच्या आत्म्याक सस्तान विशय मागया. सस्तां विशय दी तिका येसुम्या आनी निरंतरपका तिचेर फांको दी समाधानान तिचो आत्म विशय घेवं दी. आमेन. कुटुंबातर्फे उपकार बावडची उतरां. पयल्यान पयले आमच्या मांयक 95 वर्सां जिविताचें देणे दिल्ल्या धन्य देवाक आमी आज अर्गां दिता. आज मांयच्या मरणाक हजार जावन मिसाचें बलिदान भेटोवन मांयच्या आत्म्याक शांती मागल्ल्या आमचो गवळी अदीक मन अदीक दोतोर पीटर पावल सल्डाना बापांक कुटुंबातर्फे देव बरें करूं म्हणटा. आज मिसाची सहा बेटवणी केल्ल्या सर्व याजकांक आनी फ्राद भावांक देव बरें करूं. बेतनी मेळाची मां वडील भयण रोसेलीन आनी तिच्या सलाहदारांक तांणी मांय अस्वस्थ आसतना बेटकन तिचे पासत मागलां. तुमकां आमचें कुटुंब रणी जावन आसा. व्हडा संख्यान हजार जावन मांयच्या आत्म्या पासत मागल्ल्या बेतनी आनी आपोस्तलीक कार्मेल मेळाच्या सर्व धर्म भयण्यांक आनी सर्व मेळाच्या धर्म भयण्यांक देव बरें करूं. A heartfelt thank you to the sisters of Bethany congregation and to the sisters from various congregations for being present today. Your prayers and spiritual support brought us comfort during this time of grief. फाटल्या 10 वर्सांतावन मांयक चिकित्सा दिल्ल्या आनी आमकां सर रितींनी पोरच्या दिसा सहकार दिल्ल्या डॉक्टर सिस्टर जिविता BS कॉन्सेटा हॉस्पिटल तुमकां आमी आभारी. मांयच्या आत्मीक गरजांक पावचे आमचे विगार मनदीक बाप विलियम मिनेझस ह्या वेळार परगांवांत आसल्यारी आमकां बुजवून पाठोवन मागणें बसयलां आनी मिसाक सर्व मांडावळ करूंक सहकार दिल्या. तांकां आमी आभारी जावन आसा. आमचे वस्ते विगार मनदीक बाप विक्टर डिसोजा मांयच्या निमाण्या दिसांनी तिच्या आत्मीक गरजांक पावून तिका आत्मीक रितीन तयार केलां आनी आयच्या दिसा सर्वय रितीन सहकार दिवन आसात. फादर, तुमकां आमचें कुटुंब आभार मानता. आयच्या दिसाची सर्व मांडावळ घालून सुसूत्र रितीन जावंक सहकार दिवच्या फिर्गज उपाध्यक्ष मानेस्त आर्थर डिसोजा, कार्यदर्शी मानेस्तीन डॅफ्नी लुईस, आयोगाचो संचालक एलरॉय सल्डाना, सर्व स्वयंसेवकांक आनी गवळीक मंडळीच्या संद्यांक देव बरें करूं. मांयच्या मोगान आनी अभिमानान हांगासर हजार जावन मांयक अंतीम विदेय पाठोवंक तिचे खातीर मागल्ल्या तुमकां सोमेस्तांक कुटुंबातर्फेन देव बरें करूं म्हणटा. प्रत्यक्ष आनी परोक्ष रितीन सहकार दिल्ल्या सर्वांक देव बरें करूं. थँक्यू. अदीक मनादीक गवळी बापानो, विगार जनरल बापानो, चान्सलर बापानो, सबार विगार वार आसात आनी सबार याजक आसात, धर्म भयणी आसात, विविध मेळाची आमची सैरी दैरी इश्ट मित्रां आसात
हांवें आनी जॉन्सनान सेवा दिल्ल्या सकाळी भुरग्याचे लोक हांगासर आसात. आमचो वाड्याघर आसात, फिरगस घरां आसात, अभिमानी आसात. तुमकां सर्वांक हांव बरें मागता आसतना आमच्या मायक देवान 9 वर्सांचें जिवन ह्या संवसारांत फावो केल्लें. त्या खातीर म्हज्या नांवान, जॉन्सनाच्या नांवान, सिस्टर संध्याच्या नांवान आनी सिस्टर रुबीच्या नांवान हांव दुनिया देवाक अर्गां दितां. आमच्या कुटुंबांत दुसरे पाद्र्याबी आसात, सिस्टरांय आसात, मस्त जाणां आसात, पूण ह्या म्हज्या मायच्या आनी बाबाच्या ह्या कुटुंबांत आशिल्ल्याक हांव तांच्या नांवान दुनिया देवाक अर्गां दितां. कितें रविनान सांगलें तेंच हांवें सांगचें. सक्टांकी ताणें सांगिल्ल्याकच हांव ह्या आमच्या मायच्या अंतीम ह्या कार्याक हजर जाल्ल्या तुमकां समेस्तांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. परतून दुसऱ्या उतरांनी हांव सांगना. हांगा जर हजर आशिल्ल्या तुमकां सक्टांकी हांव देव बरें करूं म्हणटा. अपुर्बायेचें गायन केलां आनी गायना मुखांतर ह्या मिसाचें भक्तीपण तांणी वाडयलां तांकां. आनी हांगा हजर आशिल्ल्या तुमकां सक्टांकी हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी नांवांकान सांगना, रविनान सांगलेलेंच हांवें सांगचें, तेंच हांवें बरोवन हाडिल्लें. विशेश जावन हांव सांगूंक अपेक्षिता. आमची आवय सुमार 10-11 वर्सां जावन ती बेडरिडन, एक फावटी ती पडुल्ली. त्या उपरांत तिचें ऑपरेशन जाल्लें, सगळें सारकें जाल्लें. पूण त्या दीस जावन तिणें पांय तेंकूंक ना, ती चलोवंक ना. पूण म्हटल्यार इतल्या वर्सांनी आमच्या मायची भोव अपुर्बायेन सेवा केल्या. सेवा सगळ्यांनी आमच्या भावा भयणींनी केल्या. आमच्या मलगाड्या घरांत लॅन्सी, सैमी, फ्रांसीस, विन्सेंट, अपोलीबाई आमच्या मलगडी बाई पोरूच्या वर्सा देवादीन जाल्लें, तिणेंय आमच्या मायची सेवा केल्या. हेलेन, लुसी, ग्रेसी, मॉली आनी संध्या विशेश तरान आमची मायची जतन घेवन आशिल्ली. आनी फाटल्या मायच्या निमाण्या हंताच्या ह्या काळार ग्रेसी, पावलीन, नोवेल, रोहन, रविना आनी डेल्सन आमच्या मायक भुरग्या बरी तांणी पळयलां. भुरग्याची जतन केल्ले बरी तांणी जतन घेतल्या. ह्या खातीर ह्या कुटुंबाक हांव विशेश तरान देव बरें करूं म्हणटा. तांच्या घर हांगा इगर्जेक लागीं, मार्गाक लागीं. त्या खातीर सगळी सौकर्य हांगासर आशिल्ल्यान आमच्या भयणीन आमच्या भावा सांगता सगळ्यांनी भावा भयणींनी सांगता मेळोन तिची जतन घेतल्या, सक्रिय केल्या. कितेंच तिका उणें करूंक ना. तिणें मोग आमकां दिल्लो, तोच मोग आमी तिका दिला. हांवें सांगचें, आमची भयण संध्या आमच्या बाबाच्या मरणाक येवंक ताका जावन नासलें. ते नॉर्थ इस्टांत आशिल्लें. ताका मरणाची खबर मेळटनाच 8 दीस जाल्ले. पूण हे फावटी संध्या सांगून गेल्लें, म्हाका येवंक जायना माय तुज्या मरणाक म्हणून. मायक वळखी नासले, खंयचेय नासले. तिचे सगळे दोळे, कान सगळे बंद पडिल्ले. जाल्यार तिच्या कानांत ती सांगून ती गेल्ली, म्हाका येवंक जायना, तुजे बसून मागता म्हूण सांगून गेल्ली. पूण हांवें रिक्वेस्ट केलें आमच्या प्रोविन्शियल सुपिरियरा लागीं. आनी तिणें बडा उदार मनान कालच्या दिसा रोमांत आशिल्ली. आज संध्या हांगासर आमचे मदें हजर आसा. त्या खातीर बाबाच्या वेळार तो दूख भोगिल्लें तें आज मायच्या ह्या मरणा मुखांतर ते खंडीत जावन समाधान जातलें. हांगासर मांडावळ केल्ल्या सगळ्यांकी हांव देव बरें करूं म्हणटा. नांवां आनी परत सांगली हांव परतून सांगूंक वचना. तुमकां एका उतरान देव बरें करूं. मंगळूरू दिएसीसी परतीन दुखेस्त कुटुंबाक बुजयता फादर ग्रेगरी, ताच्या भावंडांक, तशेंच फादर जॉन्सन ताच्या भावंडांक आनी सकयल सेरादारांक आमी बुजयता. आज देवाचें उतर आमकां प्रगट केल्लें बाब अनिलान आमच्या वाड्याचो. ताका हांव तुमच्या नांवान देव बरें करूं म्हणटा. मेल्ले कुडीक मातयेक लावंसो कायदो बावर तेंचे साली प्रमाणे पाळतना
धन्य देवाक विश्वासान प्रार्थुया. ह्या आमच्या भयणीची मेरी क्रिस्तीची आमी मात्येक लायता ती विनाशी कूड सर्वेस्वर भक्ताच्या वर्गान पुनर्जीवनपणांत अविनाशी करूं आनी ती सोत्मो भाग्यवंतांच्या जम्यान मेळो. अशें मरणाच्या जाळांतलो आनी पातकाच्या पासांतलो सुटोवन बापा लागीं राजी जावन बऱ्या गवळ्याच्या कांदार सासणीक रायाच्या परिवारांत निरंतरी वैभाव आनी भाग्यवंताचो सांगात तिका फावो जावं. देवाच्या भाग्यवंतानो तिच्या आधारा येया सर्वेस्पराच्या दूतानो तिका मेळो येया आत्म्याक तिच्या स्वागत करून परमेश्वरा अधीन तो करा. तुका आपयलो जेजू तुका स्वागत करू आणि अब्राहामाच्या गोपान देवदूत तुका वरून पावो. सासनाचो विशेष सर्वेस्परा तिका लाभय आणि निरंतर प्रकाश तिचे भाग्यवंतानो तिच्या आधारा येया सर्वेस्पराच्या दूतानो तिका मेळो येया आत्म्याक तिच्या स्वागत दिवोन परमेश्वरा अधीन तो करा. भोव दयाळ बापा आमच्या भयणी सोत्मो आमी तुज्या अधीन करता. क्रिस्त थंय मेल्ल्या सगळ्या बराबर निमाण्या दिसा क्रिस्त संगता पुनर्जीवन ती जातेली म्हणून तीर भरवशान पातयेता. ह्या विनाशी जिवितांत तुज्या साकरणीक साबार देण्यांनी तुवें भरली. अशें तुज्या उदार मनाची आनी क्रिस्त थंय भक्तांच्या एकवटाची खुणां आमकां दिली देखून आमी तुका अधीन वाचता. सर्वेस्पर आमचे प्रार्थन तूं काकुतीन मानून घे. तुज्या साकरणीक सर्गीचीं दारां उगड आनी आमी ह्या संवसारांत आजून आसाव ती बावार्थ्यांच्या उतरांनी एकामेका बुजवण दिशी कर. अशें क्रिस्ता सवें पावोन तुज्या संगतांनी आमच्या भयणी बराबर आमी सगळीं सदां काल जियो क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. जी कोणे निर्जीव कुडीचेर दीस लावंक ना दोनी बगले उजव्या आनी दाव्या कुशींतान येवन मदगा तुमी सिस्टेन भायर वेचे तुमी सहकार दिवचे. देव तुका वैकुंठांत घेवन व्हरो तुज्या येण्या वेळी रसाक्षी तुका स्वागत करे आनी सर्गीच्या जेरुसल्या शेरा वरून पावो पवित्रंबाचे सुवाते आवेता देवाच्या घरांत
प्रार्थूया. सोम्या जेजू क्रिस्ता 3 दीस फोंडांत विशेव घेवन तुजेर विश्वास दवरतल्याचे फोंड तुवें पवित्र केले. अशें जरी कुडीनी मुक्तात तरी पुनर्जीवनपणाचो भरवसो वाडयतात हे आमचे प्रार्थना तूं मानून घे. ह्या फंडान तुज्या साकरीक मेरी क्रिस्तीन पेरेराक ससनाचो विशेव दी. तूं आमचे पुनर्जीवनपणाने जिवीत देखून तिका पुनर्जीवन करतस. तुझ्या मुखामळाच्या उजवाडान ससनीक प्रकाश बघूंक तिका फावो कर. तुझी येताय निराश करताय ससनाच्या ससनाक. आमच्या बहिणीक आमच्या माईक या जिवितांतलो आपणा सरचेन देवान आपयलो देखून मातयेची केल्ली तिची कोडू आमी मातयेक लायता. पण वेल्ल्यांतलो प्रथम जीवन जाल्लो क्रिस्त आमची विनाशी कोडू आपले कुडी सारकी अविनाशी करतलो. देखून आमच्या माईक आमी सोम्याच्या अधीन करया. सोमी आपले शांतीत तिका वेंगू निमाणे दिसा तिची कोड पुनर्जीवन करू. आमच्या माई पासो आमच्या सोम्या जेजू लागीं आमी मागया. ताणें म्हणलें हांव पुनर्जीवनपणाने जिवीत. म्हाका सतमानता तो मरत जाल्यार जियेतलो आनी म्हजे थंय जियेता आनी म्हाका सतमानता तो ससनाक मरचो ना. लाजराच्या पोंडार तूं रडलोय सोम्या आमची दुकां पुसून काड. तुवें मेल्ल्यांक जिवंत केली आमच्या भयणीक ससनीक जिवीत दी. आपले पाप रडलेल्या सोराक तुवें सर्ग बसयलोय आमच्या बहिणीक तुज्या राज्यांत घे. आमच्या बहिणीक पवित्र स्नाना वरवीं नितळ केली आनी पवित्र तेलान तिचेर मोर मारली. तुज्या भगवंताच्या जम्यान तिका एकठांय. आमच्या बहिणीक तुज्या कुडी रक्ताच्या पवित्र जेवणान पोसली. तिका तुज्या सर्गेच्या जेवणाक बसय. आमच्या बहिणीच्या मरणा वरवीं आमी दुखेस्त जाल्या. बाबार्थाचे बुजवणेन आनी ससनीक जिविताच्या बरवशान आमकां धैर्य दी. सांगता आमी म्हणया आमच्या बापा सर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज समकाय येवं. तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेक पडोवन दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा
आम्ही तुझ्या लागी मागताव. तुझ्या मरण पावल्या तुझ्या साकरणीची काकूत कर. आपल्या करण्याची शिक्षा तिका देऊ नका. कित्याक तुझी खुशी पाळोंक तिका मन असते. खऱ्या बावार्थान हांगा तिका आम्ही बावार्थ ते एकवटायला. तेच परी तुझे खाकुतीन सर्गी देवदूताच्या वरान तिका स्वागत मेळो. ख्रिस्ता आमच्या सोम्यावर बी. देवा तू भक्तीभरीत मागण्यांक कान दिताय. आज भक्ती निके पिल्ल्या तुझ्या साकरणीक आमच्या माईक विसलेल्या संगता सर्गीच्या सुखांत वांटो दी. ख्रिस्ता आमच्या सोम्यावर बी. ससनाचो विषय दितिका ये सोम्या निरंतर प्रकाश तिचे पाठवून दी. समाधानाचे विषय घेऊन दे. आमेन. Deus matau akut kermon somya praptau akut kertutici akul tica moga daya akut tak ditidara Dăie bocși arpiaticea, fără namazami, facuticea mogagăria, facudacă-i nitidara, dăie bocși arpiaticea, fără namazami, nitranicul amci getli, bezarai cănivo sosli, nistur calvari guardăli, civitica zorcea, faculticea mogagăria, facultacă nitidara, dă-i bocși ătneaticea, părătava zami, faculticea mogagăria,